मोगाचनो आमी कार्मेल सायबिणीचे फेस्त संभ्रमता. कार्मेल मायेची बेंती नेसच्या आमा सुमेस्तांक हे फेस्त वडा मोगाचे जावन आसा. कार्मेल दोंगरार कार्मेलीत मोठवाशाणी तिका आपणाची आवय आणि शारोतीन सखतच बहीण म्हणून मानून घेतली आणि थंयसर ते दोंगरार आपले मोठवाशी जिणी जियेत असतना सबार कष्ट तांणी फुड करीसय पडले आणि जायतो आकांत तांचेर आयिल्लो आणि असली गणितां जायती तांच्या जिवितांत घडली आणि त्या वेळाचेर त्या मोठवशांनी मोरयेक आपणाची बहीण जावन घेवन तिच्या माताकाल ते जियेले आणि तिचे रक्षण तांकां फावो जावं दी म्हणून तांणी तिचो आधार मागलो. मोगाचेनो आज ह्या वर्सा आमी कार्मेल मायेचे फेस्त संभ्रमतना आमची बोवारी एक आकांत आसा. आमच्या काळजांनी एक भंय आसा. कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ल्या पिडे वरवीं आख्खो संवसार कश्टांत सांपडला आणि ह्या वेळाचेर आमी एका रितीचें भंय अनुभव करनासतना आमी मान करची कार्मेल माय. जशें तिणें त्या कार्मेल दोंगरार मोठवाशांक आधार दिलो, राखून व्हेलें, आख्या कार्मेलीत वड्डीक संरक्षण दिलें, तीच मोरी आमकांय हर एकल्याकी तिच्या बेंतीनेसच्या तिच्या भुरग्यांक सांगतस आख्या संवसारा खातीर विनंती करून दी म्हणून ह्या फेस्ता वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. कार्मेल सायबीन गरजे आकांत वेळार आमच्या आदाराक पावची, तिच्या पुता जेसू लागीं बेसांवां मागोवन धरची, आमकांय ह्या पिडे शिडेतावन सुटका फावो करून दी म्हणून मागया आणि तिच्या संरक्षणाकाल सुरक्षीत शाबीत उरोवंक आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या फेस्ता वेळार आमी मागया आणि तिका आमची मागणी भेटोवया. ये भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चारांदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतार कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवाशांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हूण मानून घेतले. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी बळे माये, कथनातले औंकारी कार्मेलितांच्या आधारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परतले आणि तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्याचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आणि तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आणि आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. भावा भयणी, ह्या घडये कार्मेल मायेच्या मजतीन आमची सगळी मागणी सुम्यातय आमी उबारया. प्रत्येक जावन हे फेस्त संभ्रमतना कार्मेल माय आमकां सुमेस्तांक तिच्या माताकाल सांबाळून दी म्हूण मागया. कार्मेल माये, ह्या घडये तुजे मजतीन आमची मागणी जेजू समोर आमी दवरता. प्रत्येक जावन तुज्या मानाक हे फेस्त संभ्रमतना मोरये आमी तुका उलो मारता. ह्या संवसाराक आयिल्ल्या ह्या पिडेतावन आमा सुमेस्तांक तूं राखून बर. कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ल्या पिडेतावन हर एकल्याकी सुटका मेळोवंक तूं विनंती कर आणि ह्या पिडेक वखद सोदून काडून संशोधन करनासच्या सर्व विज्ञानीक तूं सांबाळ आनी तांच्या मोतीक उस्वाड दी. ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यान त्या पिडेतावन गुण जावचे खातीर तुज्या पुता जेजू लागीं विनंती कर माये. तशेंच आमच्या गांवाक आख्या संवसाराक ह्या पिडे शिडेतावन सुटका दी म्हणून आमी तुजे लागीं विनंती करता. सांगतस तुजी बेंती नेसच्या आम्हा सर्वांक कार्मेल माये तूं सांबाळ. पातकातावन पयस रावंक वायटातावन सुटका सोडूंक आणि सासनीक जिवीत सोडूंक आमकां
पाऊस आमचे खातीर माये विनंती कर. आमची मागणी तुझ्या मजतेका आम्ही भेटयता आणि मागता. उडास कर ए बोव दयाळी अंकारी मरये. तुझ्या आस्त्या दवुल्लो, तुझो आधार मागुल्लो, तुझी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेने दैर खाण घेवन तुझे कडे धांवून येता. हे अंकारी मुझे माये तुझे कडे येता. पाक्की आनी कंदिश्ट तुझे मुखार रावता. मुणी सल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुझे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आणि हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. आमी मागता सर्व वैजां पासत नर्सां पासत तशेंच वैजकी शेतांत सेवा दिवच्या सर्वां पासत कोरोना व्हायरसाद्वारे कश्टांच्या पिडेस्तांची शुश्रूषा करच्या हर एक लेकी माये तूं राखून बर म्हूण मागता. नमान मुरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचे गोश्टेन जेजो. भगिवंती मरये देवाचे माये हांव पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरये आमी मागता जी कोण सक्कड कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ल्या पिडेक वळख जाल्यांत त्या सोमेस्त पिडेस्तां पासत तांकां तुज्या पुता जेजू लागीं विनंती करून गूण कर म्हूण मागता. सांगातस ह्या पिडेतावन आम्हा सर्वांक तूं राखून बर म्हणून आमी तुका उलो मागता. नमान मुरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉळ जगुचें जेजो. भगिवंती मरये देवाचे माये हांव पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. माये आमी तुजे लागीं विनंती करता. जी कोण सक्कड ह्या पिडे शिरेंत कश्टांच्या आदाराक पावतात तांचे पासत ह्या कश्टांच्या वेळार एकामेकाच्या गरजेन पावोंक सर्वंतय बरें मौन रसून येवच्या खातीर तुज्या पुता जेजू लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. नमान मुरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचे गोश्टेन जेजो. भगिवंती मरये देवाचे माये हांव पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासून विनंती कर. कार्मेल माये तुवें आमकां सर्गिंतां जायतीं बेसावां मागून धाडल्याय. तुजी बेंतीन घाल्ल्या आमकां तूं राखताय आनी सांबाळताय. ह्या खातीर तुजे उपकार आठयता. अर्गां प्रार्थना भेटयता. हे भगिवंती मरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेने तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कुरपे वरवीं. आमेन.